फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज सॅटर्डे ओके आनी आयज हा आमगेर सागर ओके दॅट इज वे ऑफ द क्रॉस. सो हांव म्हजो ब्लॉग आयज भायर स्टार्ट करता म्हज्या गार्डनान. म्हणजे सगळीं झाडां आयली म्हणजे तुमकां मागीर झाडांचो टूरूय दिता आयज हांव. सो ताजे पयला क्रॉस दाखयता तुमकां. हांवें तिका सगळीं झाडां काडली क्रॉसा कडची फाटी आनी तिका बरो पेंट मारला सगळो. डॅडीक सांगून आनी बरें क्लीन केला आनी तिका थोडेशेच वाज जाले चड दवरूंक ना. सागरीक म्हाका शूट करूंक मेळत जाल्यार शूट करतलें आनी तुमची शेअर करतलें. त्या काजलांक सांगला शूट करूंक. सो पळोवया. ओके भायर वत हा ओके तुमकां दिसतलें असो वत हा. सो हांवें म्हटलें ह्या ब्लॉगूय म्हजो भायर स्टार्ट करतलें म्हूण आयज. सो हिंगासर हायड्रेच्या दवरल्या. हे म्हजे आदले पर्पल आनी ते थंयसर हाडल्या पळय ते. आनी हे पिंक आनी मरून शेवती आनी हिंगा बरें वटा हयसून जाला पळय. पर्पल कलर आनीक एक जालें तें मेलें एक जालें. तुमकां खबर आसतलें हिंगासर वाज दवरलेले पळय फाटी सगळें काडले आनी हिंगा बरो पेंट मारूंक लायलो डॅडीक. बरें आतां क्लीन जालें सारकें. डॅडी वाती लायता खर्साक ना रे डॅडी. पेटाय समज्यो काडून पेटोवन घाल डॅडी. आमगेर 13 स्टेशन ओके रेडी. पोनीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेसू क्रिस्ता. देवाचे उतर. ओरोणे आनी सुकी कोडी जमीन खुशाल जावं. पाड जमीन संतोसाल आनी सालकारांनी फुलून येवं. तिका भरपूर फुलां फळां ही संतोसान मुरगतू आनी आनंदान गितां गावूं. आमची जबाबदारी जे आमी पाड केलां तें नव्यान सारकें करप. नियाळ सांबाळून आनी काळजी घेवन जेजूची कूड खुर्सा वयली देंवयतात आनी ताचे आवयच्या वेंगेंत घालतात. जेजूचो मोग करताली ती तेच चडशीं रावतात आनी जेजू सवे आपली जबाबदारी पाळटात. आमी जेन्ना सृश्टी सवे वायट करपाचें बंद करता तेन्ना आमची जबाबदारी थंयच सोंपना. सृश्टी दुखवलोली आनी पाड जाल्ली आसा ती आमी उपाय घेवन नवी करूंक तिका पेकोवणी हाडूंक वावरूंक गरजेचें. मोज्यान कितें करूंक जाता. खंयसर पाड जाल्लें आसा तें सरकाराचे नदरेक हाड आनी सरकाराच्यो येवजण्यो आसात तांचो आदार घेवन सारकें कर. मागणें मोगाळा जेजू सृश्टी सवे वायट करपाचें उणें करून पाड जालां तें नव्यान सारकें करूंक उपाय घेवन नात. म्हाका कित्याक पडलां असलें आमचें चिंतप जालां. आमकां बोगस काकलूत आमची कर सोम्या. हॅलो फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स आमगे न्हू वे ऑफ द क्रॉस जाली ओके. सगळें बरे भाशेन जालें आनी हेजे पयलीं एक क्लीप घातला पळय. सो त्या क्लिपान पळय बाबा आपूण पोस्टर घेवन बसला स्टेप्साचेर ओके. सो आय थॉट लायक बाबा पयलो म्हणजे क्रँकी जातलो बी म्हणून हें चिंतलेलें हांवें. बट ना तो रावलो आनी मागीर वे ऑफ द क्रॉसाकूय गेलो. म्हणजे वाड्यान आमचें आसता न्हू पळय ते आमचे 13 स्टेशन आहलें. सो 14 स्टेशन करपाक एकूच स्टेशनाक धाडलो तेका हांवें ओके. सो तो गेलो कांय नासलें ताजें ओके. सो ते जाल्या उपरांत मागीर हांवें झाडांक उदक घातलें सगल्या सकयल ओके. आनी क्लीप काडलां तो हेच्या फाटल्यान घालता हांव. झाडां दाखयता तुमकां आयज सगळें म्हजें लायक फूल गार्डन दाखयता तुमकां ओके. सो सकयल उदक घालून आतां वयर येयलां उदक टॅरसीचेर घालपाक. आतां जस्ट गेट ओपन करून दवरल्या आनी आतां वयता टॅरसीचेर आनी पळयता वयली तुमकां झाडां दाखयता सोमतीं आनी मागीर सकयलीय बी दाखयता ओके. सो चलो
सो ही न्हू फ्रेंड्स हांवें मार्कासान झाडां हाडली त्या दिसा ही सगळीं सोडून तें एकूच तें म्हणटा म्हजें हिंगासरलें म्हापसासान हांवें बाय केल्लें ओके. ही सगळीं इंडोर प्लांट्स सद्याक आतां ते हिंगा दवरल्या बिकॉज ताका पोंदाक प्लेट्स घालूंक ना. प्लेट्स हाडूंक जाय म्हाका. आनी हे सगळे म्हजे वयले वाज जे आतां वयर हँगींग केल्या पळय ते टॅरसीचेर तांकां पळय आतां जस्ट हांवें उदक घातलां फूल. आनी तें सकयल हिंगा हे सगळें बरें सामकें जालें फ्रेश सारकें आतां उदक घालून बरें ग्रीन ग्रीन बरें मिक्स आहात ते मनी प्लांट आनी कसली कसली आहात ते मिक्स. आनी तेच भाशेन न्हू थिंगासर पळय सनसेट येयला तुमकां दाखयता. सनसेट जाता पळय पळयलो बरो सामको वयसान टॅरसीचेर सान आमच्या वयले टॅरसीचेर आसा जाल्यार आनीक बरो येता आहलो बट हांव वयर वचना ओके. ओके आनी आमचें म्हापसा आतां वयर झाडां शिंपूंक येयल्ले न्हू वयली टॅरसी वयली पळय सो ही म्हजी शिंपून जाली ओके. सो आतां हांव सकयल वयता चाव करता कित्याक ते काजन येयल्ले आहा बाबाशीन खेळपाक सो चाव करता आमकां सगळ्यांक चाव बी पियेता. तेच्या उपरांत न्हू मागीर हांवें तोरां घातलेलीं चेपणेक ओके. जाली ताका 1 वीक जालो चेपणेक घातल्या. सो ती आयज म्हाका कोचेचे जहाज आसता व्हडले पळय तितून ट्रान्सफर करूंक जाय ओके. सो ती करून घेता आनी शूट करता थोडेशें तुमची शॅर करता ओके. आनी तेच भाशेन फ्रेंड्स आतां म्हज्या मेनू एड जाला चेपणेची तोरां आनी मसाल्यांतलीं तोरां बी ओके. इफ तुमकां कोणाकूय घेवपाक जाय दॅट इज आमची चेपणेची तोरां आनी मसाल्यांतलीं तोरां जाल्यार तुमच्यांनी म्हाका DM केल्या जाल्यार हांव तुमकां प्रायस सांगता आनी या तुमच्यांनी तुमची ऑर्डर प्लेस केल्या जाली ओके. सो या शूट करतलें हांव थोडेशें क्लीप जेन्ना ती हांव जारान घालता पळय तेन्ना दाखयता तुमकां. सो फ्रेंड्स हे हांव तुमकां आतां मेळटा ओके. हे आतां जस्ट हांव न्हांवून येयलां ओके. बाबाकूय न्हाणून येयलो हांवूय बी न्हांवलें. आयज आंतोनियो म्हणटा हांव तो शूटाक गेल्लो तेका आयज प्री शूट आहलें ओके. सो तो आजून येवंक ना टायम 8:30 जाली. सो हांव आनी बाबा न्हांवली बी. बाबा रुमान आहा आनी हांव मातशें भायर आहलें बॅल्कनीन हिंगासर आहलें मातशीं झाडां म्हजीं पळयतालें हांव खंय दिसतात ती रातची कित्याक आयज तांकां हांवें बरी माती घातल्या खंयच्या झाडांक नासली पळय तांकां. आनी थोडीं झाडां ती प्लास्टीक बॅगान येतात न्हू विकूंक आसता तेन्ना सो तांकां हांवें सगळ्यांक वाजांनी लायल्या ओके. सो ती पळयतालें हांव. आनी हेच्या पयलीं हांवें पळय हेचो घातला तोरांचो
क्लिप घातला ओके दॅट इज चेपणेची तोरां. सो येस चेपणेची तोरां रेडी आहा. इफ कोणाकूय तुमकां जाय जाल्यार तुमी म्हाका इंस्टाचेर नाल्यार म्हजो नंबर आहा न्हू ते हें केल्लें आहा तेचेर पॅम्पलेट केल्ली आहा पळय तेचेर आहा म्हजो नंबर. सो थिंगालो नंबर काडून तुमी म्हाज्यार मॅसेज करूं येता नाजाल्यार इंस्टार वा फेसबुकार पासून म्हाका मॅसेज घातलें जाता ओके. तुमकां मागीर हांव रेटी सांगता. सो मोडलेलीं तोरां करूंक जाय म्हाका आजून करूंक ना मे बी नेक्स्ट विकान कोत्तलें हां ओके. सो वन्स ती बीन केल्या उपरांत तुमकां अपडेट दितलें. आतां न्ही हांव ब्लॉग कंटिन्यू करिना हो ब्लॉग हांगासरूच एंड कोत्ता आयचो. चड व्हडलोसो जावंक नासतलो धाकटोसो जाला आसतलो बट एनीवेज आनी हांव ब्लॉग कंटिन्यू करना. तुमकां मेळटा म्हज्या नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन टेक केअर बाय बाय गूड नायट सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट ब्लॉग.